हरिगुरुभ्यो नमः. मिगल नाव मंजेश्वर केशव भट्ट. अधिक मास श्रावण मास जाल्लो आनी येवता चलते श्रावण मास अंतू सुरवे परब कंचे म्हळ्यार नागर पंचमी. तसले ते श्रावण शुद्ध पंचमी नागर पंचमी येता. आमकां कसला ते सारस्वतांक आमचे कल्यांक कसल्याक एक नागर पंचमी श्रेष्ठ कसला आमी नागाल आराधन कोरका ताजेर आमकां कसले फल मेळटा म्हूण सांगल्यार सर्व आमकां सारस्वतांक अंतू आमचे कल्यांक एक नागर पंचमी म्हळ्यार श्रेष्ठ. सर्व आमकां प्रत्येकल्यांक मूल नाग म्हण आसचीची. तसले ते आमगेले समाज अंतू एक ओड क्षेत्र म्हळ्यार मंजेश्वर आड्रपेंटे देव म्हूण म्हणटाची. तसले ते देवाले मंजेश्वर क्षेत्रांतू विशेष एक नागाल एक आराधना चलतस. तसले ते नागर पंचमीक नागाकतय एक मस्त एक प्राशस्त्य दिललस. तसले ते तुमी मंजेश्वरा तरी आयले म्हूण जाल्यार थंय तुमकां सुरवेक आयले कुडले भायर एक नागा कट्टे थंय बरी मस्त जनान आमचे केला मात्र न्ही विंगड जातीच्यान जाल्यार थंय एक मस्त नागस्किना प्रतिश्ठ केला. भितर जाल्यार देवाले सिंहासनाचे मक्षी एक उत्तो. तसले ताका विशेष एक नागर पंचमी तेसो मात्र ताका पूजा ताका रुवाणी म्हूण म्हणटाची. तसले ते नागर पंचमी ताका विशेष पूज जावन घेवन तांचे मृत्यूक काण घेवन एक भक्तजनांक प्रसाद दिवचे. तसले ते एक रिती रिवाज येदूळ ते चोलन आयला. तसले ते नाग म्हूण सांगल्यार एक संतान प्रतिबंधाका एक दोष निवृत्ती जावन घेवन चांग एक संतान भाग्य संतानाक कारक जावन असेल तसलो तो नाग म्हूण म्हणटाची. तुमी व्हडलेके जाल्यार पळोवन नासता पुरो आमी पिट्टा नाग करून आमी नागाचे प्रतिबंधक वचून घेवन आमकां नागाल एक अनुग्रह जावका पण कितें आमी भटमामू दंपतीक बैसून नागा पुजन करता. अष्टकुल नाग पूजन म्हूण म्हणटाची. तसले ते ताजेर करताना आमकां संतानकारक जावन घेवन योग्य आयुश्यवंत ज्ञानवंत संतती ते नाग आमकां अनुग्रह करता म्हणल्यार एक विश्वास. तसले ते येदूळ पर्यंत आमी ते नागाल की आराधन करून आयल्याची म्हणटाना प्रत्येक तेंगेले मूल नागाक सोदून वचून घेवन वर्सा एक पंच जाल्यार ते नागर पंचमी दिवस जाल्यार वचून पंचामृता अभिषेकू दुधा अभिषेकू तशींच पवमान हे सकड करून आयल्याची. तशें जावन घेवन आमकां सारस्वतांक आमचे कल्यांक एक नागाल एक आराधना अत्यंत श्रेष्ठ म्हूण सांगितस. मंजेश्वर गांवांतू मस्त जन विशेष जावन आमचे कले मात्र न्ही देश विदेशांतल्यान जाल्यार जन येवन घेवन ते नागाले नागर पंचमी तेसू मुद्दम जावन घेवन येवन सेवा करताची. ताका नागाक अत्यंत प्रिती जावन आशिल्ली. तसले ते पंचामृतांत येवता तसले ते दूद की दही की तूप शियाळे अशी सकड देवाक अभिषेक करून घेवन देवाक विशेष रुपारी ते नागाले आराधन करताची. तशें जावन घेवन खंयचे आमची गल जाल्यार त्या दिवस मंजेश्वरा येना अशी चुकनाची. तांणी येवन घेवन प्रातकाला जाल्यार येवन घेवन मस्त देवाला सेवा करताची. आनी विंगड जाती जाल्यार सुद्रांत जाल्यार येवन घेवन मस्त सकड जन येवन घेवन त्या देवाले सेवेंत भाग घेवन तांगेले जीवन सार्थक करून घेताची. अशीच आमकां आमचे कल्यांक मस्त परब आमगेले हे संवत्सरांत येताची. सुरवेक संवसार पडवशा पुरो एक इन्नितर परब अष्टमी तई चवथी नवरात्री महालय अशें सकड परब आमगेल्या जिवनांत येताची. तशें जावन घेवन ताका सांगिल्लें तसले ते व्रत नियम आमी पालन करून घेवन ते व्रता ते परबेक समजावन आमी देवाले आराधन करून घेवन आमी देवाला अनुग्रहा पात्र जावका आमगेलें जीवन साफल्य कोरका म्हणून तुमगेलें हांव निमगून घेता. सर्व यूथ ऑफ JSB वीक्षकांक मिगल नमस्कार.